संत संता आज बघता सौम्या मंदिरात ऐकताना बलिदान भेटो कायदा उपकारांक गांधिता नितळाम कांकर मोन परता नितळाम कांकर मोन परता की सौम्यामी आयल्या तुझे जशी काकुळामचे दये तुनात पावनय म्हणून कामी सौम्या तुझी भुरगी मुक्षी तू आमची पाती जिली तो संत सांगता आज बघता सौम्या मंदिरात ऐकताना बलिदान भेटोंक आयल्या उपकारांक गांधिता नितळाम कांकर मोन परता नितळाम कांकर मोन परता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमच्या जिवितांत हर एका दिसा आमी विसवणी करूंक जाय. हर एक वेळ घडये विसवणी करूंक जाय. जावंक पुरो आमी रांदवयच्या मार्केटीक येता वा मासली खाणगोंक येता आमी विसवणी करूंक जाय खंयची बरी खंयची पाड आनी बरी असली आमी खाणगोंक जाय. तशेंच जिविताच्या हर एका घडये विसवणी करूंक जाय. आमी कितें करनासा तें सर्केंगी वा सूख. आयची तिनी वाचपां आमकां विसवणे विशयान शिकयतात. पयल्या वाचपांत दावीद रायन करची विसवण. दुसऱ्या वाचपांत आदाव पयल्या आदावान आनी दुसरो आदाव जेजू क्रिस्तान करची ती विसवण आनी हाजो परिणाम. आनी आयच्या वांजेलांत खंयच्या रितीर आमी क्रिस्तांव जावन विसवणी करूंक जाय म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां शिकयता. मिसाचें बलिदान बेडीत आसतना मागया आमी तो सुदेव आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवं आनी बरी विसवणी खरी विसवणी करन जिविताच्या वाटेन समकोवचें तें भाग आम्हा सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया. जायते फावटी सूख विसवणी करन देवा तावन आनी मनशा तावन आमी पयस गेल्या. आमी केल्या सर पातकांची दूख धरया आनी देवाचे बोगसणे मागया. नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां सामी आयती करया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान संवकार करीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्व स्पर्धा लागीं विनंती करा प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एकाकूत करो आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत
शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वज्ञता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र सागाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एक लहानशे करेक्शन बेजार कर नाकात महिमा देवाक सर्गी सांगताना एकाकडे आम्ही तुका नमस्कार करता सडा वत सक्कडा गडी तुझेच तुरी जाल्या नमस्कार करचे ते अशें करूंक ना ताजे उपरांत दिन आम्ही तुका दिन वाचता म्हणून दुसरो शब्द येता ते दुसरें कांय करूंक आसा की ना केवल आम्ही नमस्कार करूंक आसा एका कडेन मात्र ते सावन आसा एकाच देवाक सतमानता आमी सांगतना तो वळ मात्र आनी पवित्रात्म्या वरवीं ओंकार बरये उदारी ताणें कूड घेतली तो मनीस जालो तो ते उतरां सांगतना मात्र नमस्कार करूंक गेल्ले त्या देखून महिमा देवाक उंसर्गी सांगतना नमस्कार अशें करिनाका बरें करून एक गायल्यार वा मागणें केल्यार पुरो प्रार्थुया देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्तकायेन तुजी भक्ती कळोवंक मेळो हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक साम्युएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप साऊल उठलो आणि इस्रायलीच्या 3000 विंचून काडिल्ल्या मनशा सवे जिपाच्या अरण्यांत दाविदाक सोदून भायर सरलो दावीद आणि अभिषाय रातच्या वेळार साऊलाच्या सैनिका गेले आणि साऊल शिबिरांत न्हिदून आसलो ताणें पळयलो तासो बालो ताचे तकले लागीं धरणीक तोपून दवरलो आनी आबळेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदून आसले अभिषेय दाविदाक म्हळें आज सरेस्परान तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत घाला हांव ताका आतां भाल्याच्या एकाच मारान धरणीक खेळयतां हांवें ताका 2 फावटी मारचें गरज पडची ना पूण दाविदान अभिषायक म्हळें ताका मारी नाका कित्याक सरेस्पराच्या अभिषेक्ताचेर हात उबारतल्यांक ख्यास्त मेळनासतना वसात
दाविदान सावलाचे तकले लागीं आशिल्लो भालो आनी उदकाचो कोळसो घेतलो आनी ते थंयच गेले. कोणेंच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना वा कोणाकच जाग जाली ना, कित्याक ते न्हिदोन आसले. सरेस्परान धाडिल्ले घड न्हीद तांचेर आयिल्ली. दावीद उतरून पयले कुशीन गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिकाराचेर उबो रावलो. ताचे मदें व्हड अंतर आसलो. दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो भालो. तरणाट्या मदल्या कोणेय एकलो येवन तो व्हरूं. सरेस्परान हर एकल्याक ताच्या न्हीदपणाचेर आनी अविस्परपणाचेर फळ दिता. कित्याक सरेस्परान तुका हाज म्हज्या हातांत घालो, पूण सरेस्पराच्या अभिशक्तेचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. देवाचें उतार हें व्हड उपकार. Servis por soklos convolo anidaya. Servis por soklos convolo anidaya. Atmya moja servis por akhsi. Jiva moja ताचे पवित नाव नावा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्परा खर्ची आनी ताचे उपकार केदेस विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगळोच करवाळो आनी तुझे अपराध भोगशिता सकट पिडा वखदिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुल्यांच्या मुकुटा तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोच कणवाळो आनी दया. सर्वेस्पर सगळोच कणवाळो आनी दया. जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशांचे सारकें आमकां आसा, तशें सर्गितावन आयिल्ल्यांचे सारकेंय आमकां आसतलें. पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचें वचप. भावां भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो, पूण निमाणो आदाव जिवी दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हे चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे दुळीचो केल्लो, दुसरो मनीस सर्गितावन आयिल्लो. हे भुमीचे जावन आसलेली धरणीचे दुळीचो केल्ल्या मनशा वरी, सर्गींचे जावन आसली सर्गातावन आयिल्ल्या मनशा वरी. जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशांचे सारकें आमकां आसा, तशें सर्गितावन आयिल्ल्याचें सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia.
जिवीत दिवसो सर्गी देणी सर्वांक पाठवसो मोगो स्वामी सोम्यासो Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां द्वेषितल्यांक बरें करा तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्यां पासून मागा तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरो पोलोय दाखय तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडयनाका तुजे लागचे विचारतल्या हर एकल्याक दी आनी तुजे म्हूण कितें आसा तें कोणी काण वरी जाल्यार ताजे लागचें फाटीं विचारिनाका हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशी तुमी तांचे थंय चला तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांत तुमकां कितें पूण मेळात पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांत तुमकां कितें पूण मेळात पातकी तशेंच करतात न्हय जांचे कडचें फाटीं मेळटलें म्हूण तुमकां भरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तांतू तुमकां कितें पूण मेळात आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक फाटीं मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकां उसणें दितात पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तांकां बरें करा फाटीं घेवची आशा नासता उसणें दिया तो वळ उदंड जावन पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जाताल्यात भुरगीं परमोन्नताची कित्याक तो अनुपकारा आनी खोट्यांतय दयाळ देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तुमी दयाळ जाया हेरांची जडती करिनाकात तुमची जडती जावची ना हेरांचेर अपराध म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हणून फैसल जावचें ना हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाणें मेळटलें हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले बरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वमतशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतले त्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय फाटीं मेजून मेळटलें देवाचे उतार हे वाकणे तुका क्रिस्ता महात्मा गांधीच्या जिवितांत जाल्ले हे एक गणित भारताक स्वतंत्र मेळ्ळे उपरांत इंडिया आनी पाकिस्तान म्हणून धर्माच्या आदाराचे वयर दोन देश विभजन जावन आयिल्ल्या वेळार आनी ते सुरवेच्या दिसांनी हिंदू आनी मुस्लिमां मदें जायतो लढाई जाली जायते लोक मरण पावले आनी एक दीस एकलो मनीस महात्मा गांधीला घेवन सांगता खंडीत जावन म्हाका सल्व सावना हांव येवंक कोणाक वेतलो म्हाका मुखार जिवीतच आसचें ना महात्मा गांधी ताका विचारी कितें जालें तो हिंदू मनीस सांगूंक लागलो मापल्यान येवन म्हज्या पुताक जिवेशी मारलें त्याच रागार हांव तांच्या घरार गेलो तांच्या घराच्या सगळ्यांक हांवें जिवेशी मारले ल्हानांक व्हडांक सर्वांक हांवें जिवेशी मारलें आतां तो सुरता आनी महात्मा गांधी कडेन येवन सांगता म्हाका साल्वा सावना हांव मरतलो हांव येवंक कोणाक वेतलो हांव म्हाका बाचावी जावंक साध्य ना म्हाका सुटका मेळचें ना हांव सगळो गेलो महात्मा गांधी ताका सांगता एक विंसवणी तुवें केल्ली ती जावन आसा सूख विंसवणी जर तर तुवें केल्ले ह्या सूख विंसवणीचे फारीकपण तुका जाय तर परत आनी एक विंसवणी तुवें करूंक जाय आनी ती विंसवणी जावन आसा वोस आनी सोद
जर तर कोणी जाल्यार एक मुस्लीम जनांगाचो ल्हानसो भुरगो मेळ्ळो तर तुका ताजी आवय बापूय असल्याच कारणां निमती जिवेशी मेल्यान तर त्या भुरग्याक तुज्या घरा हाड, ताका तुजो पूत म्हणून पोस, पूण तो मुस्लिमूच जावं दी, तुज्याच घरा एका हिंदवाच्या घरा एकलो मुस्लीम वाडोवन दी. तो वळ तुका सुटका मेळटली, तुज्या मोतीक एक सुटका जातली. तुवें इल्लेशें म्हणी बरें काम परत ह्या समाजाक तुवें केलाय म्हणलो ती एक तृप्ती तुका आसतली. आनी अशें सांगून महात्मा गांधी त्या मनशाक तो धरता. मोगाच्या भावान आनी भयणी, हांवें प्रस्तावनान सांगलें दिसाच्या हर एका घडये आमी एक निर्धार घेवंक जाय. दिसाच्या हर एक घडी आमी एक विसवणी करूंक जाय. हें करचें गी वा अशें करूंक नसो. आयचे तिनूय वाचपां विसवणे विशयांत आमकां शिकयतात. पयलें वाचप जावन आसा दावीद राय आनी सौल राया मदलें. कारण इतलेंच, गोलियात मुखार आयिल्लो इस्रायला विरोध झुजोंक आनी तो वळ दावीद राय मुखार वचून गोलियाताक सलवयता. ही सर काणी कशी जाली, कितें जालें तुमी हाजे पयलीं आयकलां, ताजे विशयांत हांव विवरण दिवंक वचना. पूण ताजे उपरांत प्रॉब्लेम केलें बायल मनशांनी. तांकां दुखसोवचें म्हणून न्हय. दावीद रायान गोलियाताक जिवेश मारलें तितलेंच आनी ताजे उपरांत विक्ट्री प्रोसेशन स्टार्ट जाता. आनी बायल मनशां एक ल्हानशें कांतार एक पद करून सांगतात, आमच्या राया साल्वावान 100 जिवेश मारलें, दाविदान 10,000 जिवेश मारलें. एक संतोष कितें दौडलो गोलियात, ताज्या विरोध झुजोवंक कोणीय तयार नासलो, पूण वो तरणाटो भुरगो दावीद वचून ताका जिवेश मारता, तो एक संतोष. पूण तो वळूप जालो मोसोर सावलाच्या मोतयेंत. मोसोर केवल सांगतना बायल मनशांचे कुशेन आमी पळोवचें नाका, दादल्यांकी मोसोर आसा. पुरा बॅड लेबल्स पुरा आमी बायल मनशांक आमी घालता, पूण दादल्यांकी मोसोर आसा. सावलाक आयलो मोसोर. सावलो चिंता दावीद ओद्दो ल्हानसो भुरगो म्हज्याकी चड फेमस जालो आनी लोक ताका मानता, अशें जाल्यार म्हजी गत कितें, हांव राय हाणें मरोंक जाय. आनी तो वळ सावलोचो पूत जोनातान येवन दाविदाक सांगता, दावांक येता रावा नाका, म्हजो बापूय तुका जिवेश मारूंक सोदता. अशें दावीद ताच्या इश्टांक घेवन पयसल्या गांवांत रावन आसल्या वेळार सावल राय 3,000 सैनिकांक घेवन दाविदाक सोदून येता जिवेशी मारूंक. आनी एक दीस दावीद आसल्या जाग्यार सावल येवन रावता आनी दावीद असो एकलो सांगाते सांगता, हांव भायर वचोन ती बली घेवन ताज्या कुडीक हांवें तोपल्यार तो हांगाच मरतलो. एकच फावटी वळवळोवंक ना, 2-3 फावटी ट्रायल करना, एकूच माराक तो मरतलो. पूण दावीद सांगता, दाविदान तो वळ एक करजे जाय आसलें विसवणी, सावल रायाक जिवेश मारचें वा सावल रायाक जिवेश मारूंक ना. पूण दावीद राय एक विसवणी करता, कित्याक हाका हांव जिवेश मारचो ना, तो म्हाका जिवेश मारूंक सोदता जाल्यार हांव ताका जिवेश मारचो ना. हे ल्हानसो भुरगो टिनेजर दावीद राय तो वळ. दावीद सांगता, कशें देवान म्हाका तलयलां, देवान ताकाय तलयलां. आनी देवान तलयल्ल्या मनशाक विरोध हांव म्हजो हात उबारचो ना. आनी ताजी सौल रायाची बली, उदकाचो कोळसो आनी ताजे वस्तुराचो कुडको घेवन दावीद राय पयस येता आनी सांगता, हांगा आसा, हांवें तुका जिवेश मारी येता जाल्यार हांव तुका जिवेश मारिना. आयचे दुसरे वाचप विसवणे विशयांत आमकां सांगता. दुसरे वाचपान साम पौल सांगता 2 रितीचे आदाव. पयलो आदाव जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथान आमकां पळोवंक मेळचो. ताणें एक विसवणी केल्ली देवा विरोध वा देवाक मानता तसलें जिवीच्यो. सैतान सरपरपर आयिल्ल्या वेळार देवाच्या शिकवणे विरोध, देवाच्या ताकीद विरोध तो एक विसवणी करता आनी तो पातकान संपडता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 तुमी वाचयेत पयलें पाताक. आनी हाजे उपरांत 4 रितीचे शिक्षा आमकां फावो जाता. पयले रितीची शिक्षा ह्या पातका निमती सर्व जिवी रूख झाडां मरण पावतल्यो. दुसरें आदावाक तूं ह्या भुमींत काम करतलोय आनी
तूं काम करतना ह्या भुमीत हांव तुका फळाच्या बदलाक कांटे तुका फाटी बेळटले. तिसरें, स्त्रियेक तूं दुखींत भुरग्याक तूं जल्म दितली. आनी चवथें जावन आसा सर्पाक, तूं तुज्या पोटाचेर चलतलोय आनी धूळ जातलें तुजें काण. तुज्या जनांगा मदें आनी स्त्रियेच्या जनांगा मदें हांव एक वैरत्व धरतलो. तूं तांचे पांयचे सुंगतलोय पूण ते तुजे तकलीचे आसतले. पूण आनी एकलो आदांव जेजू क्रिस्त सान पावल सांगता, ताणें एक विसवणी केल्ली. देवा विरोधी वसी येत आसले, देवाची आज्ञाय ताणें पाळयत आसली, पूण ताणें देवाची आज्ञा पाळली. ती जावन आसा विसवणी जेजू क्रिस्तान केल्ली आनी हाजे निमती आमकां मेळटा सल्वासांव जिवीत. तर एक क्रिस्तांव जाल्ल्यानी आमी कशें विसवणी करी जाय. आयच्या वाचपांत आमकां जायती लांब शिकवण आसा, पूण केवल 3 पॉयंटां सांगता. ही 3 पॉयंटां उडा आसा दवरा. मी जावन भायर येतना थोडो शर्मा सांगलें तुमकां विसरल्यार हे 3 विशय उडा आसा दवरा. पयल्या सुवातेर मोग करूंक जेजू क्रिस्त आपयता. मोग कोणाचो आमी करीत जाय? मोग आमच्या दुस्मानाचो करीत जाय. तर दुस्मान कोण? आमचे जिवितांत फारीकपण दिवचे स्वाभाविक. कोण म्हाका दूख हाडयता ताका दूख हाडयचेच, हे जावन आसा मनशाचे सैम. पूण जेजू क्रिस्त सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तर खंयच्या दुस्मानाचो आमी मोग करचो? दोंगरा वयल्या प्रसंगांत आमी पळयता, कोण तुमकां द्वेशिता, कोण तुमकां उपाद्र दिता, तांच्या खातीर मागा. आमी मागलांगी. ह्या थोड्या दिसांत आमी पळयता इगर्ज्यो अटॅक जाल्यात, जेजू क्रिस्ताची इमाज काडल्या आनी मुखल्या दिसान आशिल्ले 6 जावं की पुरो हाज्या विशयान आमी उलयल्या. पूण आमकां दोनी दितल्यांक खातीर आमी मागलांगी. पयल्या सुवातेर आमी दुसऱ्या लागीं सांगचें तशें जालें खंय, अशें जालें खंय, थंय जालें खंय, तें म्हूण उडयलें खंय. ताजे उपरांत दुसऱ्या रितीर आमचें प्रोटेस्ट. पयलें आमी करूंक जाय आमकां दोनी दितल्यांक खातीर आमी मागा जाय. तर आज घरा गेल्ल्या उपरांत रातीच्या 13 वेळार आमच्या कर्नाटका राज्यांत क्रिस्तांवां विरोध दगदण दिवचे थोडे लोक आसात. तुमकां कळीत आसा कोण म्हणून ते. तांच्या खातीर 13 भेटोवया. आमकां दगदण दिवच्या त्या लोकां खातीर, त्या मनशां खातीर आयचो 13 तांच्या खातीर आमी भेटोवया. जेजू क्रिस्त सांगता आमच्या दुस्मानाचो मोग करीत जाय. तर आयचो 13 आमकां दगदण दिवच्या खातीर आमी भेटोवया आनी मागया. तांचें मन परिवर्तन जावं. देवाक असाध्य म्हणल्यार कितें आसना. म्हजें आनी तुमचें मागणें पावना जावंक पुरो, त्या देखून दगदणी सोडूनच आसा. दुसरें, आमी एकामेकाक बक्षीस जाय. आमी एकामेकाक बक्षीस जाय. ही जावन विसवणी आमी करची. हांवें कुटुंबांत हांव सायिल्लो, सर्गात हांव देवल्लो न्ही. ह्या जागून सांगतना सर्गात हांवें कुटुंबांत हांव सायिल्लो. हर एका दिसा कुटुंबांत ल्हानशे तिशीन तुतू मेमे जातात. भुरग्यां मदें, घोव बायलां मदें, आवय बापय आनी भुरग्यां मदें जातात ल्हानशे. तेंत मोतींत दवरचें न्ही. व्हडलो मुडो वयले वरी, आज म्हज्या पापान अशें केलें, आज म्हज्या मम्मीन अशें सांगलें, गरज ना. एकामेका बक्षीस जाय. पूण ते प्रयत्न आमी आमच्या कुटुंबांत आमी करीत जाय. आमच्या आवयक, आमच्या बापायक, आमच्या भावाक, आमच्या भयणीक आमी पयलें बक्षीस जाय. आमी क्रिस्तांव कितले आमचे क्रिस्ती भाव एकाच कुटुंबांत एकाच आवयच्या उदारी जल्मल्ले. कितले जाण रागार आसात, कितले जाण एकामेकाचे तोंडां पळयनात. जावंक पुरो कारणां जायतीं आसात. जावंक पुरो आस्तीचो विवाद जावंक पुरो. ताणें म्हाका तशें सांगलें, अशें सांगलें, ताणें म्हाका आपोवना फंक्शनाक, जायतीं कारणां आसूंक पुरो. पूण कितले जाण आमी एकामेका भाऊ भयणी जावन एकाच आवयच्या कुशीत जावन आयल्यार एकामेका कडेन आमी कितले जाण उलयता, कितले जाण राजीर आसा, कितले जाण तो संतोष आमी एकामेका दिता. त्या देखून पयल्या सुवातेर आमी बक्षीस जाय आमच्या कुटुंबांतून आमी प्रारंभ करया. आनी तिसरें,
आनी निमाणे जडती करिनाकात. जडती करची गरज ना. आयज सवांजल सांगता कितें तूं फायसलां तूं दुसऱ्यांक दिताय त्याच मापान देव तुजी फायसलां करतलो. आनी जेजू क्रिस्त सांगता तुमी करनाकात. जडती दिवची वा फायसलां दिवचें तें कर्तव्य केवल एकल्याक मात्र तें जावन जेजू क्रिस्ताक महिमेवंत आपल्या दुसऱ्या येणांत जेजू क्रिस्त येताना जिवंत आनी मरण पावले सर्वांचेर तो जडती करतलो. तो एकलोच म्हाका आनी तुमकां तो अधिकार दिवंक ना. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी एक बरी विंसवणी करया. आमच्या जिविताच्या हर एका दिसा बरी विंसवणी करया. धाकट्या विशयांत बरी विंसवणी करया. दुसऱ्यांक समाधान हाडचें तसलें, दुसऱ्यांक संतोश हाडचें तसली धाकटी विंसवणी करया. बरें कुटुंब आमी बांदून हाडया, बरी समाज आमी बांदून हाडया. आनी अशें आमी केल्यार संतोशान आमी आमचें जिवीत जिवंक साध्य जातलें. तसो देव आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवं. सर उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी परगटया. सतमंता देवाक, सर्वोपचारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं करपी संभवलो. अहंकार मुरयेतावन जल्मलो. पोंस पिलाच्या काळतणे एक सुचलें, ताका सुसार चडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार चडलो. सर्वोपचारा देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या संवसारी जिवितांत देवाच्या कृपेची गरज आम्हा सर्वांक आसा. आमचे स्वर करचो ह्या वेळार त्याच देवा मुखार आमी दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांनी दुस्मनाक बक्षूंची वर्ती देख दिल्ल्या जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपणात ताब्यान दिल्ले परचेक दयाळेन आनी काकुळतेन वागोवंक जाय हाची कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो सेवा करचो अवकाश वावरून मनशा मध्ये, जाती मध्ये, जनांगा मध्ये असो द्वेष कांड उडोवंक वावरिशें आनी लोकां मध्ये शांती स्थापन करचें दूत जायशें तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. संवसारार आयिल्ले कोरोना व्हायरसाचें कर्ग काडून उडय. मनशाची पथकां पळय नाका. बगार पथकां विरोध झुजोवंक आमकां कृपा दी. सदांच तुजी मीतमेर नासली काकूळ तूं आमकां लाबोवन आमचे मदें शांती स्थापन कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगज कुटुंबांतल्या आनी हेर पिडेस्तांनी आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भावा भयणींनी तांच्या कश्टां आनी पिडे शिडेन निराशी जायनासता धैर्यान जियेशें तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जिजून हाडिल्लें शांतीचें राज स्थापन करूंक मिसांव गांवांनी आनी संवसारभर सुवार्ता परगट करन आशा सर मिशनरींक तुज्या कृपेन भर आनी तांच्या वावरान तांकां तिरसाण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर जमा जाल्ल्या आमी सर्वांनी सम्यान दिल्ल्या भक्षणाची देख घेवन आमकां दुखयल्ल्यांक बक्षूंक आनी माये मोगाची समाज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचे सर खासगी गरजो देवा मुखार दवरया आनी ताचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. मोगाळा बापा, तूं सर्व सणार आमच्या ह्या थोड्याच विनवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या संवसारी पयणांत आमी आसतना तुज्या आदारान तुज्या बेसावान आमचे पयण सफळ कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या पाया तळे नित
आमची काळजां मेळ्ळी घे मागतां तुजे लागीं भक्ती निर्भागी घे मागतां तुजे लागीं भक्ती निर्भागी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें साबून मागात. हे तुमच्या तुमच्या बलिदान आपल्या माने महिमेक आमच्या नव्या सभेच्या दावा सर्वस्फूर्ती म्हणून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुझे भक्त करूंक आमी तुका भेटोंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन तुमचो आमच्या हातांनी घालताय. ताजे वरवीं हे आमचे भक्तेचे इनाम सरगार तुका आमकां फावो जावं. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी चियेतां भोंवतां आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगतां. बगर ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जीवन केलोय. ताज्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गोड बगून आमी बरवशान रावतां. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुजे आजापांचे पदवेचे देनवाशे काळसान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे आमी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खर म्हणून आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची. त्याच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें
तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणे कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोद आणि सुमेस्त मनशा पसोद ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटुया. Gesù melo, Gesù jivan zala, Gesù novia todo. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवित सोंड आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रिथिमेचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत पडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवत्सव धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची कागूद कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये संगती बगेवन धरून दुतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यासचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार जाय पूण ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींच्या बागांनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाण तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जी येताने राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळे संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपुणे मेळले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुज्या कितें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास
तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझे कुशे त्याग केलोय, बापा कुशे काल जालो. तुझे कुशे त्याग केलोय, बापा कुशे काल जालो. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, मुझे येवकाशेता. स्वागत तुका काळजांत म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या तिगटा. तुकाच म्हाका भोगून दिता, आत्मिकान जाता. तुझे परी हांवें जिवून म्हाका उलो दिलोय. काळजांत म्हज्या करूंक मिडाल, तुजे ताबेन घेताय. तुज्या येण्यान सोडून घेता निरंतर शांत समाधान. तुझ्या येण्यान सोडून घेता निरंतर शांत समाधान. जेसू मोगाळ, जेसू दयाळ, मुझे येवकाशेता. स्वागत तुका काळजांत म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या दिगटाय. तुकाच म्हाका भोगून दिताय, आत्मिकान जाता. प्रार्थया. विश्वासी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडे रक्ताचे जेवण आमकां वाडून सर्गींचे सोक तूं आमकां बसयताय. तुजी बसवणीत बेगीन शेवटाक पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मोगाचें न्हू, आज संजेर 7 वरां हांगासर आराधन आसचें ना, ताज्या बदलाक संजेर सुम्यामी वेतांव कीर्तुची गाता. उपकारांक तुज्या दिता. वाटेन तुजे सोडून मोगान तुज्या रावूं. संदेश तुजो गासो आदार मागता. घटाय जोडून सर्गी कारणान वेतांव सोम्या कुर्पे. कष्टान दुखान तुजे पातयेर मुखार सरता उरपे. सोम्या आमी वेतांव कीर्तुची गाता. उपकारांक तुज्या
तुझे सोलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजो आदार मागता मोगाळ पुत्राचो अवतार बरी आशीर्वादे आमकां Cristusaचे गुरुवे, निवारण आमचे दुवा, आमच्या दुश्मनांतले, पापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन.